Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. प्रवासाबद्दल फुडल्या प्रवासाबद्दल उलयत मातशे फाटले विचारता काणकोणच्यान पयलीं आमदार मागीर मंत्री आनी आतां सभापती हे फाटले वाटचाली कडेन कशें कितें? फाटले वाटचाल म्हणजे कशें हांव म्हज्या सारको एक सामान्य कार्यकर्तो म्हणजे सामाजीक दृष्टिकोनाचे विचार करता आसतना एज ए शिक्षक म्हणून जे आसतना हांवें 10 वर्सां काम केलें आनी ते पळयता आसतना समाजाचे अनेक प्रश्न म्हाका दिश्टी पडटाले आणि जे प्रश्न सुटावे करपाक दिसते त्या प्रश्ना संदर्भात म्हजी स्वताची भूमिका एक वेगळी आसपाक जाय अशें म्हाका दिसतालें आनी त्या मुळे आदर्श युवक संघाची स्थापना केली आणि त्या ग्रामीण भागातल्या तरुणांमध्ये सामाजिक शैक्षणिक दृष्टिकोनातल्यान जे आसा न्ही की तांकां जागृत करपाच्या दृष्टिकोनाची अहम भूमिका त्या वेळाचेर केली आणि सगळ्यात मोठें म्हणटा तें नव्या सरकाराचे विधानसभेचो आयज पयलो दीस आनी पयल्या दिसा सभापतीचे इलेक्शन जालें आनी काणकोणचे आमदार रमेश तोडकार वेंचून आयले सभापती म्हणून तेंच्यांनी अप्लाय केले तेंचे कडेन आतां मातशें उलोवया तेंच्या फुडल्या प्रवासाबद्दल उलयत मातशे फाटले विचारता काणकोणच्यान पयलीं आमदार मागीर मंत्री आनी आतां सभापती हे फाटले वाटचाली कडेन कशें? फाटले वाटचाल म्हणजे कशें हांव म्हज्या सारको एक सामान्य कार्यकर्तो म्हणजे सामाजीक दृष्टिकोनाचे विचार करता आसतना एज ए शिक्षक म्हणून जे आसतना हांवें 10 वर्सां काम केलें आणि ते पळयता आसतना समाजाचे अनेक प्रश्न म्हाका दिश्टी पडटाले आणि जे प्रश्न सुटावे करपाक दिसते त्या प्रश्ना संदर्भात म्हजी स्वताची भूमिका एक वेगळी आसपाक जाय अशें म्हाका दिसतालें आणि त्यामुळे आदर्श युवक संघाची स्थापना केली आणि त्या ग्रामीण भागातल्या तरुणांमध्ये सामाजिक शैक्षणिक दृष्टिकोनातल्यान जे आसा न्ही की तांकां जागृत करपाच्या दृष्टिकोनाची अहम भूमिका त्या वेळाचेर केली आणि सगळ्यात मोठें म्हणटा तें हांव स्वताक आदिवासी समाजाचो आयिल्ले कारणान त्या समाजाचे अनेक प्रश्न आसा समस्या आसा ते खितपत पडिल्ल्यो आनी त्या संदर्भात आवाज उठोवपाक जाय सातत्यान 10 वर्सां संघर्श म्हणजे सादारणशे 2011 पर्यंत आमी पळयलो की सादारणशे 96-97 पर्यंत काम सुरू केल्लें आणि तो प्रवास आसा न्ही आमी 11 पर्यंत संघर्श आमी केलो त्या उपरांत 2012 सालांत हांव आमदार जालो मंत्री जालो सर ही भूमिका पार पडटा आसतनाच आसा न्ही म्हणजे सामाजीक दृष्टिकोन विचार करता आसतना 2005 सालांत जे आसा न्ही की आमदार म्हणून म्हाका निवडून येवपाची संदी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमांतल्यान म्हाका मेळ्ळी 2007 हांव आमदार म्हणून निवडून आयलो 2012 हांव निवडून आयलो आणि आज 2022 जे आसा न्ही चौथी फावट हांव निवडून आयला आणि त्यामुळे स्वाभाविकपणे जे आसा न्ही की एक सिनियर आशिल्ले कारणान जे आसा न्ही कॅडरांचे आशिल्ले कारणान जे आसा न्ही की पार्टीन म्हजे कडेन एक मोठी जबाबदारी सोंपयल्ली आसा की एक मोठें संविधानीक पद म्हणजे पद आज पर्यंत म्हाका दिसता म्हज्या सारक्या ग्रामीण भागांतल्या म्हणजे आदिवासी तरुणांक केन्नाच मेळूंक ना त्या दृश्टिकोनान हांव धरून वता की म्हजो की म्हज्या फॅमिलीचो तशेंच म्हज्या कार्यकर्त्यांचो एकंदर सबंद गोंयच्या बहुजन समाजाचो सन्मान अशें हांव धरून वता. 4 फावटी तुम्ही निवडून आले म्हटलं पण म्हाका पयल्या हितून म्हणजे पयलीं 2005 जेन्ना आयले पण ती सुरवात कशी आसली तुम्ही कशे भाजपा कडेन आले मागीर पयले इलेक्शन कशें आसलें तेजेर मातशें कितें सांगता? न्ही त्या विशया संदर्भात पळयलें तर जायत न्ही म्हजो हांव सादारण फाटल्यान वता म्हणजे जेन्ना 2004 जेन्ना शिक्षक म्हणून हांव रुजू जालो आनी त्या वेळाचेर आदर्श युवक संघाच्या माध्यमांतल्यान ट्रायबल मुवमेंट जी सुरू केली म्हणजे ग्रामीण भागातले स्पेशली आणि त्या वेळाचेर गाकुवेज मुवमेंट सुरू जाले आणि गाकुवेजचेर मुवमेंटाक म्हजी स्वताची भूमिका काणकोणांतल्यान गाकुवेज मुवमेंट खूब जोर घेतलेलो आसा आणि त्याच वेळाचेर एक असो एक प्रसंग आयलो ज्या प्रसंगाक की डेलिगेशन जे आसा न्ही ते त्या वेळाचेर केंद्रांत सरकार भारतीय जनता पार्टी आशिल्लें अडवाणीजी त्या वेळाचेर आमच्या देशाचे पंतप्रधान आशिल्ले गोंयाक मनोहरभाई मुख्यमंत्री आशिल्लो आणि म्हजे सारको सामान्य तरुण जो आसा न्ही तो डेलिगेशनाक जे आसा न्ही की हांव तांचे बरोबर गेल्लो आणि त्या उपरांत हांव भारतीय जनता पार्टी कडेन जोडलो गेल्लो आणि त्या नंतर म्हजेर अनेक प्रकारची जबाबदारी म्हणजे केन्ना तरी पार्टीच्या एक सभासद आसतलो केन्ना तरी एक मंडळाचो अध्यक्ष आसलो मागीर दक्षिण गोंयचो अध्यक्ष आसलो की आज तशें पळयलें तर जायत न्ही म्हजेर राष्ट्रीय लेवलाचेर जबाबदारी आसा एसटी मोर्चाचो सेक्रेटरी म्हणून अपॉइंटमेंट केल्ली आसा भारतीय जनता पार्टीचो उपाध्यक्ष म्हणून अशा तरेचे विविध ज्यो जबाबदारी आसा न्ही पार्टीन दिल्यो तातूंतल्यान 2005 साला पर्यंत 2005, 2007, 2012 आज 2022 4 फावट आमदार म्हणून निवडून आयलो. आमी जेन्ना तुमकां हो प्रश्न केल्लो की 50% वयर आमदार तुमचे नवे आमदार तांकां हँडल करपाक कशें कितें जाता तुमी बरोबर आसा चळवळींतल्यान येयल्ले तांकां शिकोवचें चड पडचें ना. म्हाका दिसता की हे नवीन आमदार जरी आयले
आज राजकारण म्हणजे एक चॅलेंजिंग आसा सामकें. म्हणजे कोण तरी सादो मनीस कोण उठलो आनी आमदार जावंक शकना सध्या. म्हणजे जो अनेक वर्सां सामाजीक चळवळींतल्यान आयिल्लो आसा तुम्ही चड समजूंक शकता तुम्ही चळवळींतल्यान म्हाका दिसता की अनेक आमदार नवीन जे आयिल्ले आसा ते खूब समजूतदार आसा आनी तांकां हे सगळे एक शिकून घेवपाची ग्रेविटी तांचे कडेन आसा आनी अशें धरून शिक्षीत आसा उलट. त्यामुळे आमकां थोडेशे नियम तांकां सांगचेच पडटले, शिकवचेच पडटले. पण त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न करतले आनी येणाऱ्या 1 वर्सा भितर तरी सगळे आमदार नवीन आसून सुद्दां नासनी विधानसभेचे पूर्ण कामकाज तांकां कळटा अशा तरेची स्थिती आमी हाडटले. जे रूल बुका प्रमाण जावपाक जाता तितले ट्रेन करून दवरतले जितले शक्य आसा न्ही जितले प्रयत्न कारण ह्यो गजाली आसा न्ही खूप जाणांक रूल बुक कळना ते बुक सोदता त्यो गजाली तांकां योग्य तरेन आमकां ट्रेनिंग दिवन तांकां समजून दिवपाचो प्रयत्न आमी करतले. परत तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खूप जाण आमदार पयलो चान्स मेळटाले मंत्रीपद सोदता सभापती पदापासून पयस रावता. तुमच्याय जबाबदारी येयल्या तेंचो एक प्रश्न आसता की कॉन्स्टिट्युएन्सी कशी सांबाळटलो कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलपमेंट थंय तुमी कशें बॅलन्स म्हाका दिसता होच म्हजो म्हणजे खरें म्हळ्यार मरे म्हाका दिसता होच म्हजो आवडीचो विशय. म्हणजे हांव सातत्यान गेली सादारणशे 20 वर्सां जर सामाजीक क्षेत्रांत आसत तर जायत न्ही जाल्यार समाजांतल्या शेवटच्या घटकाचे प्रश्न शेवटच्या घटकाचे दुख्ख जे आसा न्ही हें समजून हाजेर उपाय काडपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाजे अथक प्रयत्न आसता. आनी फाटल्या वर्सा पळयलें तुमी 2017 ते 22 पर्यंत हांव तसो प्रत्यक्ष राजकारणांत ना आमदार म्हणून ना पण म्हजे क्षणभर सुद्दां 1 इंच भर सुद्दां नासलें म्हजें काम थांबूंक नाशिल्लें. म्हणजे एक सामाजीक कामाचो पिंड आसले कारणान आसा म्हाका गर्व दिसता की म्हाका दिसता आमदार मंत्र्या पेक्षा हांव दुप्पटीन काम करपाची म्हाजे कडेन ताकद आसा. कारण कितें आसा की आज हे पद इतलें व्हडलें पद आसा की केंद्रांक जर अनेक योजना आसा न्ही त्यो ना म्हणपाक कोणूच म्हाका ना म्हणचे ना म्हाका पुराय खात्री आसा. कारण आदीं आज तुमी काणकोणांतलो आश्रम शाळेचो प्रोजेक्ट पळयतात तुमी. हांव सादो ऑपोजिशनाचो आमदार आसतना म्हणजे 2007 ते 2000 ह्या कालखंडाक जो आसा न्ही आज आश्रमशाळेचो भविदिव्य जो प्रोजेक्ट आसा तुम्ही पळोवपाक मेळटा तो ऑपोजिशन आसा. आज तर म्हाका सुदैवान कशें आसा गोंयांक आमचें सरकार आसा केंद्रांक आमचें सरकार आसा आनी सुदैवान म्हज्या म्हणजे एक सभापती सारको येदो मोठो पोस्ट आसा आनी म्हाका हाडपाक कितें कठीण आसा डेव्हलपमेंटा म्हाका खंयच पडचें ना. आनी त्या उलट म्हाका हांव डबल पटीन म्हणटा कित्याक खातीर की एखादो मंत्री आसत जर जायत न्ही तो आपल्या 3-4 खात्यां मध्येच खंय तरी तो गुरफडून उरता. म्हाका दिसता हांव त्याच्या पेक्षा भायर वचून जाता न्ही धरण की सरकारची 80 खात्यां आसत जर जायत न्ही 80 खात्यां कडच्यान ते कितें मेळूंक शकता आनी तो काणकोणाक दिवंक शकता पर्याय गोंयांक कशें दिवपाक शकता किंवा केंद्र सरकारचो कशा तरेन उपयोग करूंक शकता ही करून हाडपाची तांणी. त्यामुळे सामान्य मनशाच्यो गरजो सामान्य मनशाचे प्रश्न आसा त्या संदर्भात 100% वाचा फोडपाची ताका सॅटिस्फाय करपाची धमक आनी कपासा मेळिल्ली आसा. ओके म्हणजे ह्या पदार बसल्या पण कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या माध्यमांतल्यान पळयत जाल्यार चड फायदो आसा. म्हाका दिसता की हांव त्याच एंगलान विचार करता. म्हणजे कशें हांव फाटे आमदार ना फाटले म्हणजे 2017 ते 22 आमदार ना पण म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक म्हज्या कार्यालयात संपर्क म्हज्या कार्यालयाचे संबंदीत लोकां संदर्भाचे प्रश्न आसा न्ही आज हांव निवडून सहज येणें शक्य जालें म्हाका. कारण तितली कनेक्टिव्हिटी असल्या कारणान जे आसा म्हाका शक्य आसा की म्हजो सामाजीक पिंड आसा त्या सामाजीक पिंडाचो खंयच हें जावचो ना आनी ताजो उपयोग जो आसा न्ही मतदारसंघांतल्या सगळ्या जनते खातीर वेवस्थीत जातलो. कामकाज चालू आसतना सतत सभापतीचे आरोप जाता की ते सरकार पक्षा वटेन मातशें चड बरें रावता तांकां चान्स बी दिना सगळ्याच सभापतींचेर आरोप जाता ऑपोजिशना कडल्यान. तुमचेरूय जावपाक शकता तुमचो रोल कसो कितें. नाही कशें आसा एक कशें आसा विरोधकाची जी भुमिका आसा ते विरोधक आपल्या कडेन ते करत आसता पण त्यामुळे त्या आरोप प्रत्यारोप करपाचे विशय आसतलेच. पण म्हाका दिसता की विधानसभेचें कामकाज वेवस्थीत चलतलें की त्यामुळे कन्स्ट्रक्टिव्ह ऑपोजिशन आसपाची गरज आसा. हांव धरून वता की केन्ना आसा न्ही ऑपोजिशन कन्स्ट्रक्टिव्ह उरना पळय न्ही त्या वेळाचेर ते आरोप करप जाता म्हणजे खंयच्याच भरकटत वता पळय आसा न्ही बेश्टेच आरोप करप आसा न्ही आनी तांचे एक वेगळी खंय तरी एक वेगळें साध्य करपाचें आसा. म्हणजे कन्स्ट्रक्टिव्ह जर ऑपोजिशन आसत जर जायत न्ही अशें आरोप करपाक हें जावचें ना कारण तांकां गोंयचो विकास जातलो जायत न्ही जाल्यार सत्ताधारी आशिल्ल्या लोकांक सुद्दां आसा न्ही वेवस्थीतपणे तांकां प्रश्न करून आसा न्ही की त्याच्या माध्यमांतल्यान आसा की संपूर्ण गोंयचो केवळ मिनिस्टराच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन संपूर्ण गोंयचो विकास करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक व्यवस्थीत भूमिका पार पडपाक येता. तुम्ही कशी भूमिका पार पडली ऑपोजिशना. म्हाका दिसता की हांव विचार करतना ह्या पदार आसतना संपूर्ण गोंयचो विचार करता की गोंय कशें आमी फुडें वचपाक दृश्टिकोनान आमी करपाक जाय. आनी त्यामुळे ऑपोजिशन जे आसा न्ही तांकांय वेळ दिवपाची गरज आसा तांकांय तांचे प्रश्न समजून घेवपाची गरज आसा.
आणि त्या दृष्टिकोनातून एक योग्य तरेने म्हजी भूमिका आसतली. म्हणजे फाटले 10 वर्साचे पयलो आलेकर सरान विधानसभा कोंकणींतल्यान चलयली, मागीर प्रमोद सावंतान कोंकणींतल्यान चलयली. तुमचो म्हजोय कोंकणीन चलयतलो, कारण लोकांक एक सामान्य लोकांक पर्यंत पावतल्यार जायत न्ही, जाल्यार ती कोंकणींतल्यान आपल्या मायभाशेंतल्यान ती समजप आनी कळप गरजेचें आसा. ओके, थँक्यू सर, थँक्यू. आशिल्ले रमेश तोडकार सभापती जे आयज जाल्या इलेक्ट जावन येयल्या गोंय विधानसभेचेर, आनी तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट केला की ते जे विधानसभा चलयतले ती कोंकणींतल्यान चलयतले. सामान्य लोकां पर्यंत जे विधानसभेत कामकाज चलता ते पावपाक जाय ते कोंकणींतल्यान जावपाक जाय, आनी ते कोंकणींतल्यान विधानसभा चलयतले म्हूण तांणी सांगलां.